कार्मेल किरण मिडिया वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक मोगासो मानासो घनासो येवकार फाटल्यान तुमी येदोळसो पळयत नासल ते आसा आमी येवन पावल्या 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभ करच्या पादवा एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सांत नंतरच्या पादवा इस्कॉलांत आमी आसा तशेंच तांच्या PU कॉलेजीचे आनी प्रायमरीचे 25 वर्सांचो जुबल्यो ते सेलिब्रेट करतात आनी हायस्कुलाचो वार्षिकोत्सव आज आसा भोव बरें नाच ते आसा तशेंच मुखारी आमी पळोवया की ते प्रोग्राम्स आमकां पळोवंक मेळटात म्हूण सांगून तशेंच ह्या चारय इस्कॉलांच्या प्रिंसिपल्सा लागीं उलोवन तांचे अभिप्राय आमी काणयोन घेवया हांवें आयकल्या प्रकार पादवा इज डायसीज वोकेशन सेंटर म्हूण सांगून म्हाका आयकूंक मेळ्ळें साबार याजक धार्मीक आनी सिस्टरां ह्या इस्कॉलांत उदयल्यान खंय सो पळोवया मुखार आमच्या प्रिंसिपल्सांक मेळया तांचे अभिप्राय आनी ते कितें सांगतात ते आमी आयकुया स्टे ट्यून्ड आमचे मदें ह्या सगळ्या पादवा कॅम्पसाचे कॅम्पस निर्देशक जावन आसचे तशेंच पादवा डिग्री कॉलेजीचे प्रांशुपाल जावन आसचे मानादीक बाब आरोन विल्सन लोबो आसात बापानो पयल्यान पयलें तुमकां स्वागत तुमी तुमच्या बिझी शेड्युलांतावन आपलो अमूल्य वेळ आमकां दिल्ल्याक परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सो फादर आज हांवें आयकल्ल्या प्रकार हांगासर 25 वर्सांच्या जुबल्यावाचो सेलिब्रेशन ते संभ्रम ते आसात सो ह्या वक्ता कॅम्पस निर्देशन जावन तुमची थोडी भोगणां आमकां संगीत गी ब्रदर ग्लेन म्हाका बोर संतोश जाता तुमी हांगासर आयल्यात वो पादवा शिक्षण संस्थो सरी सुमार 80 इयर्स 80 वर्सां आदीं आरंभ जाल्लो हायस्कूल ताजे उपरांत इंग्लीश मिडियम प्रायमरी आनी PU कॉलेज 25 वर्सां हें वर्स 25 वर्स आमी म्हणटा सिल्वर जुबली आनी ताजे उपरांत हांगासर डिग्री कॉलेजा 15 वर्सां जालीं देखून LKG तावन हांगासर डिग्री कॉलेज म्हणसर सारी सुमार 2000 वयर ह्या शिक्षण संस्थेंत विद्यार्थी शिकून आसात ह्यो संस्थो पादवा सांत आंतोनी समर्पण दिल्लो संस्थो पादवा नांव पयलें तावन आनी हांगासर भुरगीं येवचीं जावंक पुरो दुबळीं भुरगीं येतात हळ्ळे तावणी हांगासर येतात सिटींतलीं भुरगीं आसात तशें सगळ्यांक एकाच रितीन हांगासर शिक्षण लाभता आनी एक म्हाका संतोश खाले म्हळ्यार हांगासर सेवा दिल्ले आदीं तावन पंदरापूस ह्या कॅम्पसांत आसात 80 वर्सां तावन तांचें मार्गदर्शन तांची सलाह सुचना वरवीं हो संस्थो शिक्षण संस्थो चलोवनूच आसा प्रत्येक तरान म्हणजे हांवें आमचे PU कॉलेज आरंभ केल्ले मानादीक बाप लॉरेन्स डिसोजा आनी ताचे उपरांत मानादीक बाप मायकल सांतमायर तांणी हो संस्थो हांगासर ह्या संस्थ्याक नीज रूप दिल्लें आसा तांच्या मुखांतर हांगासर जायतें बरेंपण जालां आनी आज विद्यार्थी मुसबार विद्यार्थी हांगासर शिक्षण शिकून आसात भोव बरें फादर भोव बरें सो ह्या आमच्या विद्या संस्थांत एक कॅम्पस निर्देशक जावन तुमची कसली मुखली चिंतपां आसात गी तुमी हांवें अशें करी जे तुमचें कशें सोपान आसा गे फादर पादवा शिक्षण संस्था म्हणटना हांव नारावी आसलो 10 वर्सां ताला पर आमी चिंतल्या हांगासर नांव आसा बरें पूण हो जागो हांगासर ल्हान प्रायम जागो हो सिटींत जागो ल्हान आसल्यारय हांगासर इतलीं विद्यार्थी शिकतात आनी इतले हांगासर फॅसिलिटीज आसात म्हणटा आसतना भुरगीं सोडून आसात पूण आमकां जागो ना खंडीत जावन आनी हायस्कूल पोरनें बिल्डींग बेंदूर जे विगार आमचे संचालक मानादीक बाब वॉल्टर डिसोजा तांचें एक चिंताप आसा आमी सांगाता मेळोन फिरगेसकरांच्या सहकारान दाणींच्या सहकारान हें बिल्डींग हांगासर कन्नड माध्यम तें आरंभ जाल्लें एडेड आनीक आजून तातूंत पॅरलल इंग्लीश आनी कन्नडा मिडियमूय आसा आनी तें बिल्डींग जावंक आसा सांगा एक आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक जाय जाल्यार ऑडिटोरियम म्हणून ना देखून तेंय एक ऑडिटोरियम बिल्डींग बांदचें एक चिंताप हांगासर आसा भोव उत्तम चिंता बापानो तुमचें हांव मागतां तुमचें तें चिंताप बेगीनच पूर्ण जावच्या सो फादर ह्या काळार आतां हांगासर कॅम्पसाक भुरगीं येवचें तीं तितलें लायक करनात आतां आजकाल सगळ्यांनी पळयलें ऑनलायन शिकप डिस्टन्स एड्युकेशन ती प्रिफर करतात सो ह्या भुरग्यांक तुमी कितेंय सांगूंक शकतात गी फादर शिक्षण म्हळ्यार कितें म्हणलें समजल्यार ल्हान तावन शिक्षण लाबोवन आसा हायर एज्युकेशना म्हणटा पूण ल्हान आसतना इस्कलांत शिकचें आनी डिस्टन्स एज्युकेशन ऑर ऑनलायन कालें म्हणटात पूण भुरग्यांनी कॅम्पसाक येवन शिक्षण मस्त बरेंपण आसा मस्त फायदो आसा मस्त वॅल्यू आसा हांवें कितें म्हणचें आसा मने शाले आगली शाले मने आगली म्हणून आमची घरां आसतनाय आमी एक शिक्षणच थंयसर कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जावन पोशकां आनीक आवय बापूय मलगडी सगळां तांच्या उतरां आनी तांच्या करणे आनी ती देख दितात थंय शिक्षण शिकूंक आसा हांगासर इस्कॉलाक आयल्या उपरांत कॅम्पसाक आयल्या उपरांत शिक्षकां आसात खाली सब्जेक्ट मात्र न्ही तांणी भुरग्यांक
कुटुंबा बरी घरा बरी तांकां वातावरण आसा केल्यार भुरगीं ल्हानपण वाडटा आसतना तो संस्कार जावंक पुरो तें मनशापण मनशा संबंद आनी शिस्त हें सगळें कॅम्पसान मेळटा शिवाय ऑनलायनीर मेळना. ಬಹು ಬರೆ ಫಾದರ್ ಬಹು ಬರೆ तुम्ही सांगले मनेये शाले ಆಗಲಿ शाले मने ಆಗಲಿ म्हणले चिंता भोव अपुरबायचे. सो आमच्या कार्मेल किरण मिडिया विक्षेकांक सर युवजनांक आनी भुरग्यांक तुमी कसलोय संदेश दिवंक आशितात गी फादर? म्हाका कळीत आसा ह्या दिसांनी कार्मेल किरण मिडिया मस्त संगती उजवाडा करता. खंयसर शिक्षण संस्थे वा हेरां कोण परा एचिवमेंट केल्या तांचे विशयान परा पळोवन आसा. हो संस्थो अपुरबायन चलोवन आसता आसतना हांगासर ह्या कॅम्पसाक तुमी आयल्या गांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना पादवा शिक्षण संस्थे सक्कड जाती खातीरच्यांक प्रत्येक जाण हांवें सांगाचें घालें म्हळ्यार आदीं तावणो धार्मिकांक याजाक जावच्यांक सिस्टरां जावच्यांक हांगासर ती शिकल्लीं आसात. हायस्कूल जावंक पुरो PUC जावंक पुरो आनी तांकां ती सगळ्या संवसारार आसात म्हणटा आमकां भारी संतोश. हांवें सांगच्या प्रकार साबार जाणां आसात हांगा धर्मिकां DSS जावंक पुरो कार्मेलीस जावंक पुरो अशें दुसरें हांगासर शिकल्यांत हांगासर शिक्षण लाभलां आनी हांगासर सगळ्यांक अपुरबायेचें शिक्षण लाभता ह्या संस्थ्यांत. देखून म्हाका भोव संतोश आमच्या मंगळुरांत हांगासर मस्त शिक्षण संस्थे आसात. प्रत्येक जावन आमचे क्रिस्तांवचे DSS जावंक पुरो धर्मीक आनी चलोवचे हें सगळें आमी जेजूचे मिसांव आमी चलोवन व्हरचें. जेजूची देख जेजूचें बेसांव जेजूची कृपा हांगासर सगळ्यांक लाभता आनी आमचो सांत आमचो पेट्रन सेंट संत आंतोन पाद्वाचो आमकां सगळ्यांक कृपेन भरता. सगळ्यांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस. भोव बरें फादर आपल्या बिझी शेड्युलांत तांचो अमूल्य वेळ दिवन मनदीक बाप अरुण विल्सन आमचे सांगत आसले. सगळ्यांच्या तर्फेन परत तुमकां कालचो हांव देव बरें करूं फादर. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪದ್ವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಸರ್? ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಡೆ ದಾಪುಗಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಜನರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು सर. सो आमचे मदे हांगासर सिस्टर सिल्विया आसात. ती हांगासर हायस्कुलांत मॅथ्स शिकयतात. सो हे तांचे लागीं उलोवन तांचो अनुभव कितें आमी जाणा जावया. सिस्टर तुमचो वेळ तुमी आमकां दिवन आमच्या सांगात हांगासर आयल्यात. हांवें विचारतना तिणें मोगान जायत म्हणलें. सिस्टर देव बरें करूं. सो हांगासर 25 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रम करते आसात आनी ह्या वक्ता तुमचे बोगाप कितें तुमची इल्ली अनुभव आमकां तुमी सांगीत की? हे पाद्वा इस्काल भोव पुरातन वर्सांत सुरू जाला आनी साबार भुरग्यांक शिकाप आनी शिकाप म्हळ्यार केवल शिकाप न्ही जिनी एलिसावे इस्कॉलांत भुरग्यांक दिला आनी आज ही भुरगीं व्हडल्या हुद्द्याक पावल्यात. राजकीयांत ती गेल्यांत आनी उरल्या वृत्त्यान ती गेल्यांत आनी ते परतेर हे 25 वर्सांचो जुबल्यो संभ्रमतना आमकां समेस्तांक व्हडलो संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार हे पाद्वा इस्काल आमच्या संत आंतोनीच्या आश्रयांत चलता. संत आंतोनी आमचो साबार आजापा करता हांगासर आनी हांगासर आमची भुरगीं पाद्रापी जाल्यात, सिस्टरां जाल्यात, पॉलिटिक्साक गेल्यात, हर एका क्षेत्रांत शायन जातात. त्या खातीर आमकां भोव संतोश हे 25 वर्सांचो जुबल्यो करूंक आनी ह्या 25 वर्सांच्या जुबल्याक खंडीत जावन आमची भुरगीं परतून हांगासर येतात आनी तांचो तो उडास काडटात आनी आमचो संत आंतोन आनी मुखार इशेंच आजापां करूं दी आनी आमचे इस्काल भोव उन्नती पावोवन दी म्हणून आमचे समेस्ताचें मागणें. फस्ट हे इस्काल 1944 जाल्लें स्टार्ट जाल्लें. आज हे इस्काल डिग्री आनी चड उन्नत शिक्षणाचें मंदीर जालां. त्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिता ह्या संदर्भार आनी मुखारी हे इस्काल जियो उरो म्हणून आमची आशा. भोव बरें सिस्टर, भोव वर्त्या रितीन तुमी आमचे लागीं उलयल्यात, तुमचो वेळ आमकां दिल्ल्याक आनी आमचे लागीं संदर्शन केल्ल्याक परत एक फावटी देव बरें करूं.
ಸೊ ನಮ್ಮೊಡನೆ 10th B ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ರಾಜಶೇಖರ್, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇನು? ನನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ಚೆಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿನವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ಟ್ ಉಂಟು, ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ನವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಿಪ್ಟನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ರಾಜಶೇಖರ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿನಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಡನೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲು? ಓಕೆ, ರೋಹಿತ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಶ್ರವಣ್, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ. ऑल द बेस्ट. ನಿಮ್ಮ स्टडीजಗೋಸ್ಕರ एन्जॉय ಮಾಡಿ. थँक यू. सो आमच्यामध्ये हांगासर मॉली सोज मॅम आसात. सी पादवा प्रायमरी इस्कॉलाची हेडमिस्ट्रेस जावन आसात. येया तांचे लागीं तांचो अनुभव आनी एक्सपिरियन्स आमी जाणा जावया. सो मॅम, तुमच्या बिझी शेड्युलांतून तुमी आमकां आपलो इल्लो वेळ दिला, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सो पादवा प्रायमरी इस्कॉल आपले 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभ करता. सो ह्या वक्ता तुमची भोगणां आमकां तुमी शेअर करीत गी मॅम. 25 वर्सां संपता आसतना आमकां भोव व्हरतो दादोसकाय आनी एक संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार एक दुबळ्या भुरग्यांक हे 6 जालें इस्कॉल जावन आसा. सुमार कश्टी पेरंट्सा कश्टांनी फीज ओट्टू करना आमच्या इस्कॉलांत शिकप दितात. आनी ह्या इस्कॉलांत बरें डिसिप्लीन आनीक आमकां व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार हांगाचे स्टाफ आनीक प्रिंसिपल, मॅनेजमेंट ह्या भुरग्यां विशयी मस्तूत आनी उमेदकान घेवन तांकां वयर हाडचें आमचें एकच ध्येय जावन आसा. आनी 25 वर्सां भोगता आसतना आमकां मस्त संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार आमचे वावर आनी मेहनत खंडीत जावन सार्थक जाला म्हणून आमकां खंडीत जावन दादोसकाय भोगता. भोव बरें, देव बरें करूं मॅम. तुमी आपलो वेळ आमकां दिला. आज 25 वर्सांचो जुबल्यो जाला. मुखार तसो 25 वर्सां 50 जावन दी, उपरांत 500 जावन दी आनी 100 जावन दी म्हणून आमचें मागणें. विशिंग यू ऑल द बेस्ट आनी देव बरें करूं मॅम. सो आमचे मदें हांगासर भोव फामाद व्यक्ती आसा. हाका तुमी साबार कार्यक्रमांनी पळयलां. बरे उलोवणार, बरे ओरेटर ते जावन आसात. आनी पादवा डिग्री कॉलेजीचे वायस प्रिंसिपल जावन आसता मानेस रोशन सांतुमायर सर. तुमकां आमच्या ह्या व्लॉगाक आमी स्वागत करता. सो सर, आज हांगासर 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभ जाते आसा. ह्या जुबल्यो फाटल्यान ह्या कार्या विशयी तुमचे एक अभिप्राय आमकां तुमी दिशात की? 2011 वर्सा प्रारंभ जाल्ले पदवा PU कॉलेज आनी पदवा इंग्लीश मिडियम प्रायमरी स्कूल ह्या वर्सा 25 वर्सां सोंपतात. दुबळ्यांक शिकपांत फाटीं आयल्ल्यांक जायतें शिक्षण दिवन आज 25 वर्सांचो दाखलो रचला. ह्या इस्कॉलांत, ह्या PU कॉलेजींत शिकिल्ले मस्त जण विद्यार्थी समाजांत, राजकीय क्षेत्रांत, शिक्षण क्षेत्रांत भोव व्हडल्या हुद्द्यार पावून आतां समाजांत आपली सेवा दिवनूच आसात. पदवा संस्थो एक विशिश्ट शिक्षण संस्थो. कित्याक म्हळ्यार शिकपांत फाटीं आयल्ल्यांक, दुबळ्यांक कोणाक फीस बांदूंक साध्य ना, समाजांत कितें म्हणटात एक फीस बांदूंक साध्य नासलें तसल्यांक एक वयर हाडिल्लो हो संस्थो जावन आसा. आतां ह्या शिक्षण संस्थांत सडाव सुमार 2000 विद्यार्थी शिकून आसात. प्रायमरी आसा, हायस्कूल आसा, PUC आसा, डिग्री आसा. तशें सक्कड कोड्याळांत हो शिक्षण संस्थो फामाद जावन आसता. आज हांगासर 25 वर्सां संपयतात. हाचे फाटल्यान जायतो वावर केला. जायत्या प्रिंसिपल्स, HMsनी हाचे फाटल्यान वावर दिला. बरे बरे स्टुडंट्स हांगासर येतात. मंगळूर GSSच्या विविध फिरगजांतावन हांगासर स्टुडंट्स येतात.
आणि ते स्टुडंट्स कितें तरी फायदो जावन ह्या शिक्षण संस्थेंतून भायर येतात. आज मंगळूरचो बेस्प अधिकमनादू दोतोर पेटर पाऊल साल्डाना ह्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतले. रोहन कॉर्पोरेशनाचो MD रोहन मोंतेरोय आज हांगासर येतले. इतलो क्राऊड आसा, सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा. देव बरें करूं. भोव बरें सर, भोव उत्तम रितीन आमचे लागी उलोवन आमकां तुमी ह्या इस्कालाची मोठवी झळक दिल्याक परत एक फावटी कार्मेल किरिया मिडिया तर्फेन सर्वेक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भोव बरें. सो आमचे लागी आज 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभ करच्या पाद्वा PU कॉलेजीची प्रांशुपाल जावन आसची श्रीमती मारियेट मॅम आमचे सांगता आसात. येया तिची बोगणां आमी आयकोन समजून घेवया. मॅम तुमी मस्त बिजी आसल्यात, हांवें रिक्वेस्ट केल्ल्याक जायत म्हूण सांगून हांगासर आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सो मॅम आज आमची कॉलेज 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभ करता. सो ह्या वक्ता तुमचे भोगाप तुमी आमचे लागीं शेअर करियेत गी मॅम. फाटल्या 25 वर्सांनी म्हणजे 2000व्या वर्सा ही कॉलेज सांगातास हांगाचे इंग्लीश प्रायमरी दोनी सांगाता आरंभ जाल्ले आनी फाटल्या 25 वर्सांनी हांगासर काम केल्ल्या सर्व करस्पॉन्डंट्स, कॅम्पस डायरेक्टर्स आनी प्रत्येक जावन प्रांशुपाल आनी मुख्य शिक्षक जावन काम केल्ल्या सर्वांचो हांगासर त्याग आसा. आनीक सर्व भुरग्यांक तांणी एक बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडारा कुशीन पावोवच्याक तांचो व्हड मिनत आसा. त्या देखून सर्वेस्पर देवाक हांव अर्गां पाठयतना ताच्या सांगाता ह्या पाद्वा इस्कॉलाचो पात्रोन सांत आंतोन हाच्या विशेष कृपे वरवीं हें साध्य जालां म्हणटा. आनी हांगासर काम केल्ल्या आदल्या आनी आतांच्या सर्वांकी हांव हांगा तांचे धन्यवाद पाठयतना हांगासर शिकिल्लीं भुरगीं मस्त व्हडल्या फुडाराक संवसाराच्या हर एका कोनशाक वचून पावल्यान सांगाता बऱ्या शेगुणांनी आमी तांकां व्हड करूंक प्रयत्न करते आसा. आवय बापाय सांगाता आजच्या सर्व शिक्षकांक जबाबदारी आसा आनी हांगाचे शिक्षक तांचे हर एक घडी त्या भुरग्यां संगे वैयक्तीक गमन दिवन तांचे खातीर रात दीस म्हणले बरी त्याग करनासत. तशें जाल्ल्यान ह्या संस्थेच्या सर्व कामेल्यांक, सर्व शिक्षकांक, सर्व आडळत्या मंडळीक हांव अर्गां देव बरें करूं म्हणटना मुखल्या दिसांनी हो संस्थो सबार उन्नतेची मेटां सोडून दी आनी आनीकी सर्तीक भुरग्यांक बऱ्या फुडाराते भशेन पावोवंक एक कारण जावन दी म्हूण म्हजें मागणें. हांगासर आमी केवल शिक्षण बुकांचें मात्र न्हय, तांकां वैयक्तीक गमन दिता, तांच्या नडत्या कुशीन आमी गमन दिता आनीक तांकां आमी हर एकल्यांक जाणाव देखून ते आमचे कडेन तांचे समस्या कित्याक म्हळ्यार आधुनीक काळार युवा जाणांक केवल शिकचे मात्र समस्या न्हय, मस्तू समस्या आसात. ह्या आधुनीक तंत्रज्ञाना वरवीं मोबायला वरवीं ते चड बऱ्याकी वायटाकी बली जावन आसात. त्या देखून आमी तांकां सारकी वाट दाखोवंक आसा आनी हें आमकां ह्या इस्कॉलांत आमी मस्त प्रयत्न करनासो. देखून सुमेज तांच्या आदारान हें साध्य जालां आनी इंटरव्यू काणयल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या संस्थेच्या नांवान. देव बरें करूं. भोव बरें मॅम, बऱ्या रितीन तुवें आमचे लागीं उलयल्यात आनी आपलो बिजी शेड्यूल येतावन इल्लोसो वेळ आमकां दिवन आमचे लागीं बऱ्या तरेन संभाशण केलें. तुमकां सर विक्षका तर्फेन आनी कार्मेल किडिया मिडिया तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू मॅम. सो आतां आमचे मदें हांगासर पाद्वा हायस्कुलाची मुखेल मेस्त्रीन हेडमिस्ट्रेस जावन आसची मानेस्तीन ओलिविया फेर्नांडीस मॅम आसा.
ती थंयसर स्टेजी लागीं मस्त बिझी आली हांवें वचून तिका इल्लें डिस्टर्ब करना तिचे लागीं रिक्वेस्ट केलें मॅम आमच्या लागीं एक 2 शब्द उलया म्हूण तिणें मोगान जायत म्हूण सांगून ती आयली मॅम पयल्यान पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सो मॅम आज 25 वर्सांचो जुबल्यो समारंभच्या ह्या वक्ता तुमची बोगना तुमी आमचे लागीं वांटून घेवयेत गी येस शुअर आमचे हायस्कूलो हाका 80 इयर्सांचे इतिहास आसा पयले आमचो रायट रेवरंड बिशप विक्टर फर्नांडीस हांणी 1944 हे इस्कल दुबळ्या भुरग्यां खातीर म्हणून आरंभ केल्लें आतां ते व्हडलो रूख जावन वाडोवन आयला पयलें हायस्कूल मात्र आशिल्लें आतां प्रायमरी इंग्लीश मिडियम आनीक PU कॉलेज आनी डिग्री कॉलेजी प्रारंभ जाल्या आतां प्रायमरी इंग्लीश मिडियम आनी PU कॉलेजीक 25 वर्सां संपलीं ती सिल्वर जुबली आचरसून आसात मस्त संतोशाची गजल ही आमकां व्हरतो संतोश भोगता संतोश वांटून घेवंक भोव बरें मॅम सो आयच्या ह्या भुरग्यांक ह्या काळाच्या युथांक जावन दी भुरग्यांक जावन दी तुमी खंयचोय संदेश दिवंक आसा गे मॅम वय खंडीत आसा आतां म्हळ्यार टिचर जावन काम करचें एक चॅलेंजीस म्हूण येत आतां आमी कंप्युटर युग या इंटरनेट युग म्हूण सांगतात भुरगे मुस्तू मुखार पावल्यात हें पुरा ह्या मिडिया वरवीं भुरग्यांक कंट्रोल करूंक इल्लो कश्ट जाता तांकां मौल्या दरीत शिकप आमी दिवची गरज आसा आमकां नवे नवे अनुभव भुरग्यांक तावन आनीकी शिकोवंक मेळटा इतले आमचे एक्सपिरियन्स अनुभव आसल्यार भुरग्यांक तावन नवे नवे विशय आमकां आनीकी शिकोवंक मेळटात तांणी तांचें फ्युचर बरें जायचें जाल्यार तांणी मौल्या आदारीत शिकप जोडची गरज आसा इवन पेरंट्सांनी शिक्षकांनी हाताक हात दिवन तांकां बरें भविश्य रुपीत करीचे म्हणून म्हजी एक अपेक्षा जावन आसा भोव बरें मॅम भोव बऱ्या रितीन तुमी आमचे लागीं उलयल्यात तुमचो अनुभव तुमी आमचे लागीं वांटून घेतल्यात कार्मेल किरण मिडिया तर्फेन सर्व आमच्या विक्षका तर्फेन देव बरें करूं मॅम येस सो आमी हांगासर येवन हांगा जावनचे संभ्रम जाणा जावन हांगाच्या शारी विद्या संस्थेच्या डिग्री प्रायमरी हायस्कूल PU कॉलेजीच्या प्रांशुपाला लागीं उलोवन तांचो अनुभव आमी जाणा जाल्या आनी तांणी आमकां कितें सांगूंक आसलो तांचो संदेश आमी जाणा जाल्या तर अशें आसता आजीक तुमचे तानो विराम घेता आमचे सदांच रावा हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागला जाल्यार एक लायक करा सेकंड सबस्क्रायब करा आनी तुमी मात पळोवन हेरांनी पळयत जाल्यार हो व्हिडिओ तांकांय शेअर करा म्हणून तोच बाळोक जेजू तुमचेर सदांच आशिर्वाद घालून मागता देव बरें करूं टेक केअर बाय